This is the proper day to commemorate the names of the freedom fighters who have been sacrificed their lives for the movement of this liberation. So we are obligatory to take their names for, for further prospect of this country. And also I appeal to the generation, young generation, to be more patriot of the nation as well as to maintain the patriotism for the nation. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार आणि तशेंच आमचे गोंयान आमच्या डायनॅमिक आमचो CM हो आमच्या गोंयांनी खूब बरें काम करता आनी ह्यो आमच्या सगळ्यांक घेवन फुडें वयता. तशेंच आयज तुमकां सांगूंक सोदता की पेडण्या हे आमचे डिवलपिंग येता आनी पेडण्यान आमचे खुबशे आमच्या BJP सरकारानूच हे आमचे बरे प्रोजेक्ट आमकां लाभयल्ले आसा. ते म्हटल्यार आमच्या मोपा एअरपोर्ट, तशेंच आयुष हॉस्पिटल, तशेंच आमच्या भुरग्यांक जे पेडणेकरांक आमच्या फर्स्ट प्रिफरन्स तांकां मेळ्ळेले आसा. कित्याक BJP सरकार आमच्या बारीक मनशां पासुनूच तांकां कशें वयर काडपाचें हे तांचो विचार आसता आनी बारीक मनशां कडसूनूच आमच्या BJP सरकार तसोच हें तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता. कितें पेडण्यान अशें चल्लां कितें हांगासर खूब प्रोजेक्ट येतात पूण आमच्या पेडण्यान भुरग्यांक कांयच आमच्या बेनिफीट ना. पूण हे लोक आहा पळय ते अवेरनेस करता पळय ते रॉंग करता. कित्याक जे पळय हांगा प्रकल्प येता त्या प्रकल्पाक आमचेच भुरगे चड आसतात. आज आम्ही सगळे मिळून अमृतकाळात प्रवेश केला असा. माननीय मोदीजीचे स्वप्न 100 वर्षां पूर्ण जातात बाय 2047 साल आमचो देश हो विकसीत देश हे करपा लागून जी पावलां उचलल्यात आणि आज देशाचो विकास तुम्ही सगळे पळयतात. ह्या सगळ्या विकासांत राज्याची सरकारां, केंद्र सरकार, ल्हान ल्हान स्वराज्याच्यो संस्था, पंचायत, म्युनिसिपालिटी यांच्या सगळ्यांच्या आदारान आज आम्ही ज्या गतीन फुडें वतात म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की 2047 भारत हो पूर्ण विकसीत जावन देशांत नंबर 1 हाचेर आसतलो. आमची इकॉनॉमी नंबर 5 आसा, 3चेर वतली आनी ताचे फुडें वचपाक हरकत जावची. स्वतंत्र सेनानी ह्याच जाग्यार आयिल्ले हे गोंयची मुक्ती करपा खातीर आनी आज तेजी परत एकदां याद करपा खातीर तांकां आर्गां ओंपपा खातीर आमी गोंयचे स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे सगळे पदाधिकारी आसतले, आमचे भारताचे पर्यटन मंत्री श्रीपाद भाऊ, राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ कानवडे, आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, नगराध्यक्ष, सरपंच आणि बाकी सगळे मान्यवर, समोर असलेले सगळे मान्यवर, शाळेची माणकुली भुरगीं हांगासर उपस्थित आसात. तुमचे सगळ्यांचे आयच्या दिसा हांव स्वागत करता, अभिनंदन करता हांव बाल भवनच्या आमच्या सगळ्या भुरग्यांचे की जेंच्यांनी सुंदर अशें स्वागत गीत आमच्या मुखार सादर केलें आनी देश प्रेमाक परत एकदां तांच्यांनी नेटान उत्तेजना दिवपा खातीर तांच्यांनी सुरवात केला. आमी याद करता हिरवे गुरुजीचे स्मारक पुराय जावपाक आयिल्लें आसा. हिरवे गुरुजींचे सुपुत्र आमच्या समोर बशिल्ले आसा. थोड्याच दिसाच्या भितर हिरवे गुरुजींच्या स्मारकाचेंय बी आमी अनावरण करपाचें आसा. जाता तितके बेगीन ताजें अनावरण करतले. पत्रादेवीचें हें स्मारक जेचें अनावरण आमी खरें म्हणजे खूब पयलीं करपाचें आशिल्लें, पण काही टेक्निकल कारणां खातीर हो प्रोजेक्ट फुडें वचत गेलो. पण म्हाका खात्री आसा आमचे GSIDCचे बाकीचे सगळे पदाधिकारी हांगासर आसात आनी कॉन्ट्रॅक्टर, कन्सल्टंट येता त्या 19 डिसेंबराक ह्या स्मारकाचें लोकार्पण करपाची आमची इच्छा आसा. निश्चितच तेंय स्मारक आमी लोकार्पण करतले.